नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज जावडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर मोगो पक्षाक दिल्या 3 सीटां, भाजपाची 1 उमेदवारांची वळेरी जाहीर, उरिल्ल्या उमेदवारांची मंगळारा जातली वळेरी जाहीर, मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती। मुरगांव रुमदाम वाडो वाठारात अपघातात जखमी जाल्ल्या स्कूटर चालकाक हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच आयले मरण, ओव्हर स्पीडीन येवपी कारेन स्कूटरीक दिल्लो नेटाचो धपको। ओमकार हत्तीवट्ट 63 दिसां उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून आयला गोंयांत। पत्रादेवी फकीर पाट्या उपरांत ओमकारान तोरशा वाठारांत केला प्रवेश, राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ताचेर दवरल्या नदर। आपणे कसलेच करूंक ना राजकारण आणि भविष्यातूय करपाचे ना, काणकोण गोवा फॉरवर्डाचे बसकेच्या फाटभुंयेर मंत्री तवडकराची प्रतिक्रिया। तिस्क उसगांवची कविता हिरेमठ करता फुलांचो धंदो, ह्या संदेचेर भरता घरच्यांचे पोट, सरकारान करचो आदार, कविताची मागणी। आणि कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात अधिकारी निखिल देसाईन धाडिल्ली नोटीस मेळूंक ना, पैसे दिनात जाल्यार देसाय सयत पार्सेकारा विरोधात वतले न्यायालयात, सांगता पूजा नायक। आता खबरो विस्तारान। मुरगांव रुमदाम वाडो वाठारांत अपघातात जखमी जाल्ल्या स्कूटर चालकाक हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच मरण आयलें। शेनवारा सांजे सडा वाठारांतल्या ओव्हर स्पीडीन येवपी कारेन स्कूटरीक नेटाचो धपको दिलो। ह्या अपघातात सडा वाठारांत रावपी स्कूटर चालक मल्लीनाथ गौडर ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक गंभीर दुखापत जाल्ली, ताका हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेरूच मरण आयलें। मुरगांव पुलिशेन हे विशीं गुन्यांव नोंद केला, अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। आचारसंहिता लागू केल्ल्यान बसका घेवपा खातीर परवानगी घेवप सक्तीची आसा। सगळ्यांनी नेमांक पाळो दिवचो पडटलो, नेमांचें पालन करूंक ना जाल्यार तांचेर पुलीस कारवाय करतले। आपणे कसलेच राजकारण करूंक ना आनी भविष्यातूय करपाचें ना, अशें मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें। काणकोणा गोवा फॉरवर्डाचे बसकेचेर प्रतिक्रिया दितना मंत्री उलयलो। आम्ही सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक, तसो विजय बाब बी शाणूच मनीस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी करीत, त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जे आसा सांबाळपाक जाय आनी नॉर्म्स सांबाळीना असं जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी ऍक्ट जातलीच। त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळ्या प्रकारचे ताका परमिशन आनी ते सगळें लागतलेच लागतले। आनी समजा त्या हेजे हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें, म्हाकाय लागता, तुकाय लागता। त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर ऍक्ट जाली आसत जाल्यार कोणाचेर ते खापर पडप दिसना, ते बरोबर न्ही। आणि त्यामुळे आणि निखाल विजय सरदेसाईन जर करची न्ही, कित्याक कारण कशें तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा, की एक जबाबदार राजकारणी आसा, तो आपली पार्टी चलयता। त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचे तरी खापर पडले आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना, आनी तें निखाल करची न्ही। म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना। हांव म्हजें काम, म्हणजे लोकां बरोबर आशिल्लो फेथ आसता ताजे बद्दल हांव कोणाची क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना। म्हणजे गेल्या सादारणचे 3-3.5 वर्सां पळयलें आसतना हांव कोणाच्या तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा बाकीचेर हांव राजकारण करपाक गेलो, हांव केन्नाच वचना आनी हाचे फुडें हांव वचना। आनी म्हज्या म्हणजे बरे गुण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदीं जें काम आसा तेच म्हजें हें आसा, त्यामुळे खंयच्याच विशयाचेर हांव राजकारण करपाक वचना। तिस्क उसगांव कविता हिरेमठ फाटल्या 8 वर्सां सावन फुलां विकपाचो धंदो करता। ह्याच व्यवसायांतल्यान मेळिल्ल्या पयशांतल्यान तिच्या घरच्यांचे उदरनिर्वाह जाता, तशेंच भुरग्यांचें शिक्षण लेगीत पुराय केलां। मात हातूंत तिका सरकाराचो आदार मेळनाशिल्ल्यान तिणें खंत उक्तायल्या। पळयात। तिस्क उसगांवची ही कविता हिरेमठ। ती मूळ बेळगांवची, पूण फाटली 35 वर्सां जाली ती आपल्या चल्या सयत गोंयांत रावता। फाटल्या 8 वर्सां सावन ती फुलांचो धंदो करता, तशेंच ल्हान भुरग्यांचे माणे, लग्ना खातीर लागपी तोरण आनी हेर सामान लेगीत ती विकता। ह्याच व्यवसायाचेर आपल्या संवसाराचो गाडो चलोवन तिच्या चल्याचें शिक्षणूय पुराय करता। मात ह्या व्यवसायात कविताक सरकारा कडल्यान कसलोच आदार मेळना। सरकाराच्या विश्वकर्मा येवजणे अंतर्गत तिने 8 दिसा फुलांचे हार गुंथपाचे प्रशिक्षण घेतला। सरकारा कडल्यान आदार मेळ्ळो जाल्यार हो फुलांचो धंदो वाडयतले अशें कवितान सांगले।
8 वर्सां जाली 8 वर्सां जाली आनी फुलां बी खंयच्यान हाडटा फोंड्याच्यान हाडटा फोंडेच्यान तुमी रोयना ना फोंडेच्यान हाडटा हय आनी मागीर हांगा हाडून तुमी हार गुत्ता हय आनी कितें कितें करता फुलां पासून हार करता लग्नाचे ऑर्डर घेता आनी फुलाचे घेता आनी काही माटोगरी हेजे बी सजोवपा आसल्यार देवळाचे बी ते बी घेता मेळटा तुका हय हय आनी तुजी हरशी घराची परिस्थिती अशी कशी आसा कितली जाण फॅमिली फॅमिली म्हणल्यार म्हजे मिस्टर एका आसा तो आमकां सोडून पयस आसता हांव आनी म्हजो चेडो आसता चड कितें करता तो BSc एग्री करता BSc एग्रीकल्चर करता हय पूण ह्याच वेवसायाच्यान ताका शिकयला हय हितूंतल्यानूच ह्या धंद्यांतल्यान आनी खंयची जोड वेवसाय ना ना आनी तुका कितें जाय अशें सरकारा कडल्यान बी तुका सपोर्ट असो कितें बी मेळटा तुमकां ना ना कितें सपोर्ट ना म्हाका पयलीं आतां गव्हर्मेंटान कितें सपोर्ट ना आमकां अजून पर्यंत गव्हर्मेंटा सपोर्ट कांयच ना 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 अशी आनी खंयची गव्हर्मेंटाची स्कीम बी तुमी घेता अशी गृहाधार बाकीच्या आग्रह आदार येता म्हाका गृहाधार येता हय पूण असली वेवसाया बाबतीन ना 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 तुमी खंय एप्लाय बी केल्ली सपोर्टा खातीर ना बी ना करूच ना तुमी ना आनी तुका धंदो वाडीन सो बी दिसता काय हय हय दिसता. तेन्ना सरकाराची मदत बी घेतली ना अजून पर्यंत केलें ना हांवें. न्हू आतां धंदो वाडोवपा खातीर सरकाराची मदत घेतली वेगवेगळी स्किमी आसा न्हू हय हय मदत घेतली घेतले हांव मेळ्ळ्यार घेतले हांव तुमी हरशी खंयची आमी कर्नाटकचे रावता कितले वर्सां गोंयान गोंयान असून आमी 30-35 वर्सां जाली 35 वर्सां माय माव बी असून 60-70 वर्सां जाली 60-70 वर्सां गोंयान हय माय माव बी आसून हय तुका जाले 35 वर्सां हय ओमकार हत्ती वट्ट 63 दिसां उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयला. पत्रादेवी फकीर फाट्या उपरांत ओमकार हत्तीन तोरशे वाठारांत प्रवेश केलो. तोरशे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्या कुशीक तो थाट म्हणून बसला. ओमकार हत्ती परतून आयिल्ल्यान शेतकार भाव आनी लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. हतयेच्या भंयान कांय भुरगीं शाळेत वचूंक नात. सध्या राना खात्याचे कर्मचारी ओमकार हत्तीचेर नदर दवरून नाशिल्ल्याचें कळटा. ओमकार तोरशात आतां ह्या आमच्या तोरशा एरियेत तो आमकां काल मातशी आसली म्हायती तो इवा गोवा आहा थंय तो इल्लो आनी आयज सकाळी आमच्या ह्या भागात शेट्ये वाड्यार तो इल्लो आसलो. आमी सकाळी म्हाका जेन्ना कळटकूच मी फॉरेस्टाक आमचे ऑफिसर आहा तांकां फोन करून तांकां आपयले आनी असो प्रश्न आहा की तो महाराष्ट्रासून इलो आनी परत सरकारान तेचेर कांय लक्ष घालून कोणाक आपलो तसो काय आजून तक तेणी माणसांक काय ते हां करूंक ना पण सांगूंक जायना शेवट ते प्राणी आहा तो खंयच्या रागान तेजी हानी बीन कोणाची जावंक जायना इतर जावंक जायना झाडां पेडांची आनी ह्या सरकारान जास्त भितर लक्ष घालून ताका मातसो हयसून आमच्या गोंयासून तेच्या मार्गार तेणी सरकारान धाडपाचो. केन्ना येयलो बाबा हो हत्ती चड करून फाटवड्याक येयलो आणि हे आता केळी बिडी जे माड खाल्ले कोणाचे हे नामदेव परबाचे केळी आनी ह्यो कवातो डॅमेज केलो आनी फुडले काडल्यात पळय ते केकेचे दोन्ही कवाते आनी केळी कितल्यांक येयलो तो सकाळी आयज चड करून फाट्याकूच येयल्लो तो पहाटे गेलो हय आणि आता तेका काय बंदोबस्त करपाक आहात कोण फॉरेस्ट बी गेल्यात गेले घेवन गेले तेका फुडें खंय उरलो दिसता ते आम्ही शाळेत वच आसलो आणि हत्ती
वाटेरच आसलो रस्त्यार आमी वचपाक आमकां मेळांक ना मागीर तो वयर सरलो आनी तो हय ह्या सायडीन सरलो. शाळेन वचोंक ना तुमी, वचपाक भायर सरले स्कुलान? कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात IAS अधिकारी निखिल देसाई आणि धाडिल्ली कायदेशीर नोटीस आपल्याक मेळूंकूच ना अशें सांगीत देसाई सयत PWDचो प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकार आड न्यायालयांत वतले अशी शिटकावणी दुबावीत पुजा नायकान दिल्या. सरकारी नोकऱ्यां खातीर लोकांकडल्यान पयशे घेवन आपणे IAS अधिकारी निखिल देसाई आणि उत्तम पार्सेकाराक दिल्ल्याचो आरोप कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान केल्लो. ताचे उपरांत निखिल देसायान आपल्याक कायदेशीर नोटीस धाडल्या अशें सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आपल्याक कळ्ळें. मात ती कायदेशीर नोटीस आपल्याक अजून मेरेन मेळूंक ना. आपणे दिल्ले पयशे परत करचे अशी मागणी कितलेशेच फावटी तांचे कडेन केली तरी ते दिवपाक तयार ना. ते खातीर त्या दोगांच्या विरोधात आपूण न्यायालयांत वतले. ॲडव्होकेट अमित पालेकर ह्या प्रकरणात आपल्याक कायदेशीर मदत करतले. देखून पालेकरां वांगडा चर्चा करून आपूण फुडले प्रक्रियेक सुरवात करतले अशें पुजा नायकान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठान केल्ल्या 550 दिसांच्या 550 कोटी श्रीराम नाम जप ह्या उपक्रमाक इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि लंडनच्या वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांतल्यान आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भातली तीनूय प्रमाणपत्रां अधिकृतपणान मठ संस्थेक दिल्ली आसात. चेन्नई रेकॉर्डा बाबतीत आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून उलोवप चलताले तेन्ना हो रेकॉर्ड मठाच्या नावानूच दिवचो अशी मागणी आपणे केल्ली अशें श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन सांगले. ऐकात तांचें म्हणणें. त्या निमित्तानं IBR इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, एशियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, WBR वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स तांगेल सायटेशन तांणी दिल्ले. आमी कोणाल नावारी रेकॉर्ड करका म्हणून घेनो कडे तांणी आमगेल नाव घाल घेनो तांणी पेटयले. कडे आमी सांगले आमगेल नाव घाल नाकाची, घालचे असल्यार GSB मात्र घालका तुमी. GSB कम्युनिटी डिसायपल्स म्हणून घेवन घाल्ल्यार मात्र आमी स्वीकार करताची, आमगेल नाव घाल्यार आमी स्वीकारनाची. कित्याक की म्हळ्यार जप केल्ले समाज बांधवांनी, जप केल्ले जापकांनी, आमी न्हय. आम्ही खाली मार्गदर्शन मात्र केले किंतु हे जप केले आमगेल समाज बांधवान आशिल्ले जेन्ना वर्ल्ड रेकॉर्ड वयके आमगेल समाज बांधवाले नावारी जावका म्हणून घेवन आमी हट दवरले. आणि अंतिम जावन दोन्ही संस्थेन तांणी ओप्पिगे तांणी हे करून घेवन आज ही GSB कम्युनिटी डिसायपला नावाचेरी फॉर दी फर्स्ट टाइम असल एक व्हड अभियानांतू एक वर्ल्ड रेकॉर्डाक दाखल जाल्ले हे अत्यंत संतोषाचे विशय. किंतु हे एक लौकिका कितें केलेले म्हळें तुमगेले कसन राम नाम जप आसा ते आनीक वैकुंठ बुक ऑफ रेकॉर्डांत जम जाल्लो आसा. देवा लेगी जम जाल्लो आसा ते कोणाक प्राप्त जायना. तसले वैकुंठ बुक ऑफ रेकॉर्ड आमगेले परमात्मा लेगी प्रभू रामचंद्र देवाले चरणा लेगी पाविले आसा. एक लौकिक दृष्टिकोनांतू हे एक अवकाश मेळ्ळे आनी आमगेले समाजाक कितलेक आमी गौरव करचेक जाता तितले आमी प्रयत्न करून घेवन तुमकां गौरव दिवच्याक आमी व्यवस्था करत आसाची. पार उसगांव वाठारांत पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाच्या चेंबराक गळती लागल्या. ह्या चेंबरात प्लास्टीक बाटल्यो, बियरीचे कॅन, कोयर उडयला. हाका लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्को उसगांव पंचायतीचो पंच वांगडी राजेंद्र नायक हांणी उक्तायला. भौशीक बांदकाम खात्यान जाता तितले बेगीन पायपलायनीची दुरुस्ती करची म्हणून राजेंद्र नायक हांणी मागणी केल्या. म्हाका काल कोणी तरी एकले आमच्या वोटरान सांगले की खांड्यापारा एक पायप फुटला म्हणून हांव थंयसर आतां पळोवपाक गेल्लो आनी ते पायप तेंच्यांनी फाटल्या 15 दिसां पयलीं रिपेर केल्ले. परत आतां फुटला आनी भितर लोकांनी बियरीचे कॅन, कचरो, खूब अशें कितें कितें वस्तू म्हणजे ते पळोवण्या सारकें ना. आनी ते उदक आमी उजगांवकार सगळे पियेता. उजगांव वयता, पाळये वयता, बामय वयता, हे कंप्लीट नाणूच वाडा वयता, सगळे एरियेक हें उदक सद्या चालूच आहा. आनी हें उदक इतलें पळोवपाक सुद्दां तें कितेंशेंच दिसता. कित्याक हेजेर लोकांच्या हेल्थाचेर परिणाम जावपाचो आसा. तेजेर PWDन हेजेर कितें तरी लक्ष घालून हें जाता तितलें बेगीन रिपेर करचें. मिडिया कोण तरी हेजेर आवाज उठयता तेन्नाच ते जागे जाता आनी तेंचो आमकां सपोर्ट आसता, मिडियाचो सपोर्ट आसता म्हणून हें रोखडें करता. फाटीं हेल्थ मिनिस्टराक सांगून हेल्थ मिनिस्टरान भितर लक्ष घालून तांकां ताबडतोब तें दुरुस्त करपाक लायिल्लें. कळ्ळें. पयल्यार आतां परतूय हें आसा तशेंच परत फुटलेलें आसा. हेका
हेल्थाचो प्रॉब्लेम जावपाकूच शकता. म्हणजे भितर कितें आसा, जिवाणी मेल्या आनी कोणी कॅन फोडून उडयले सोऱ्याचे, कचरो तर तुमी कोणूय हेल्थाचे सुद्दां येवन मनीस हांगा पळयल्यार जाता. कित्याक बाबा हें लोकांचे दृश्टीन बरें काय वायट तें तुमकांच कळटलें जेन्ना हेल्थाचे मनीस हांगा येवन पळयता तेन्ना. मुरगांव नगरपालिकेची सोमारा बसका जाली. ह्या बसकेत हिंदू मसणभुंयेचें नूतनीकरण, विक्रेत्यांक नव्या नुस्तें मार्केटात स्थलांतरीत करप, तशेंच उपजिल्हाधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयान नव्यान नूतनीकरण केल्ल्या पालिकेच्या इमारतीत हाडपा विशीं चर्चा जाली. पालिकेची जे प्रश्न आसात ते सुटावे करपा खातीर ही खासा बसका आपयल्ली. म्हणजे आमचो एक फिश मार्केट आणि क्रिमेटोरियम. फिश मार्केट म्हणजे कशें ऑलरेडी फिश मार्केट आमचे रेडी जाल्लेले आहा आणि आमदारान अशें सांगलां की 15 डिसेंबर हे खंय तरी मार्केट इनॉग्रेशन करपाचें म्हणून तांकां आमी ते शिफ्टिंगेचो एक नोटीस धाडपाचें म्हणून ते बेगीनच्या बेगीन शिफ्ट कर म्हणून. कित्याक वी आर ऑलरेडी पेईंग अ रेंट टू एका कोणाक डेप्युटी कलेक्टर तांकां आमी रेंट पे करता त्या जाग्याची ऑलरेडी. इवन ते आमी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर शिफ्टिंग टू म्युनिसिपालिटी हाडपाक सांगला. पण अराउंड ते 44-45 लॅक्स आमचे आउटस्टँडिंग आसले ते आमकां दिवपाक. पण ते खंय तरी 15,000 मायनस केले. एज अ फिश वेंडर जे आमचे थंय रावता त्यांचे भाडे धरून आमकां 15 लाख मायनस करून अराउंड 26 लॅक्स ते पे करपाचे. आनी आमी लास्ट टायम कलेक्टराचे मिटींग घेवन तेंच्यांनी पेमेंट करता म्हणून सांगलेलो. म्हणून तेंच्यांनी रेडी जातकूच आमी इवन नेक्स्ट म्हयन्याक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारूय ह्या प्रिमायसीन येतले. मागीर मिटींग जाली म्हणजे वेंडर्सांक शिफ्ट करपाक ताका डेटूय दितले सांगला. आनी कशें करपाचें कशें बसोवपाचें तांकां सांगून ते बसोवपा सिस्टमूय आमी लायलेली आसा. मागीर म्हणजे एक खाऱ्यावाड्यार क्रिमेटोरियमाची म्हटल्यार तुमी गेला आसले सर, परिस्थिती सारकी बिकट आसा. म्हणून आमी एक शिपेडाक लेटर केलेले बाबा तुम्ही एक तरी आमकां एक बरें करून थंय दिया म्हणून. आमच्या चेअरपर्सनान मिटींग कॉल केली आणि खूप जण कॉल केले आणि सगळे व्हॅलिड पॉईंट घेतलेले. आणि व्हॅलिड पॉईंट मेजर पॉईंट्स म्हणटाला म्हणटा आता तुम्ही पळयला आसतले व्हडलो प्रोजेक्ट म्युनिसिपल फिश मार्केट ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा. फक्त एंट्री जावपाक जाय. आमचे जे फिशर वेंडर जावपाक त्यांची एंट्री जावपाक जाय. काही बारीकशे ताका ते डिसिजन घेतला आमी की फिशर वेंडर जावपाक तांकां रिक्वेस्ट करपाचें, तांकां शिफ्ट करपाचें आनी इनॉग्रेशन करपाचें. बिसायड दीस आमच्या वास्को एमएलएन एक बरो प्रोजेक्ट घेतला की जे फिश मार्केट आहा पळय तेचेर फूल सोलर पॅनल्स बसोवपाचे म्हणून ते एक डिसिजन आमी घेतलेले. सोलर पॅनल्स आयज आमी पळयतात जे वास्कोकार जे कोण आसा पळय तांकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार हेका आमकां थंय वयचें पडटा, बायणा वयचें पडटा. पयलीं एकच अंडर वन बिल्डींग आसलेली. सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की आमकां की पोरते हांगा हाडपाचें. ते एक आमी डिसिजन घेतलेले आसा. तेजे कितें आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय तेंच्यांनी पे करतले आनी तांकां आमी हांगा हेच म्युनिसिपालिटीन जे पयलीं डेप्युटी कलेक्टर सगळे मामलेदार सायडीक घातले पळय सेम प्रोसिजर ते पोरते हाडपाक ठरयल्ले आसा. कित्याक इन शॉर्ट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची सुद्दां हांगा बिल्डींग जाता सो रोखडेच ते थंय शिफ्ट जातले. सो हे टेम्पररी बेजीसर ते हांगा जमतले. हेचे भायर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या म्युनिसिपालिटी चलता तो बायणा फिश मार्केट बायणा ओल्ड पॉवर हाऊस. तो ऑलमोस्ट 3 फ्लोर तुम्ही पळयले आसा. 3 फ्लोर ऑलरेडी जाल्लेले आसा. ते मायनर चेंजीस केलेले आसा आमी. ते आमी कितें केलें ऑफिसीस केल्लेली आसा. पण आतां आमी ओवरऑल स्टडी केल्या आपण पळोवपाक गेल्यार ती ऑफिसीस आहा पळय ऑफिस चलपाक डिफिकल्ट आसा. त्या कारणान ती आमी चेंजीस केलेले आसा. एनी गव्हर्नमेंट ऑफिस दिवपाक लागून एक फ्लोर 2 फ्लोर आमी फक्त एक अशें सिस्टम केलेलें आसा जशें आतां मामलेदार ऑफिस एक फ्लोर फूल मामलेदार ऑफिसाक दिवपाचो. थंय सगळे ऑफिस स्टाफ करपाचे. हे 2 ते चेंजीस केले. 1970च्या फारपेटीच्या प्रकरणात वाळपय पोलिसांनी नंदकुमार महादेव आपटे हाका अटक केली. तशेंच ताणें स्टोर रूमात लिपोवन दवरिल्ले एर गुन्होय जप्त केले. हे विशीं पुलिसांनी नंदकुमार आपटेक जाप विचारली तेन्ना ह्या वाठारांत बेकायदेशीर घडणुकांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर 2 फावट फारपेट केल्ल्याचें ताणें मान्य केलें. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. 1970 हांगासर 2 फावटी गोळीबार जाल्लो आनी हेका लागून सगळे खळबळ जाल्ले की ह्यो गोळीबार जाता ह्यो परत परत कित्याक जाता आनी कोण करता. 2 दीस पयलीं जेन्ना परत एकदा गोळीबार जालो तेन्ना वाळपय पोलिसांनी एकट्याक डिटेन केल्लो चवकशी खातीर. मात ताका सोडून दिले. थंयतले लोक आसा हे जरा खूब संताप जाल्लेले आसा. कित्याक तर जो गोळीबार केल्लो आसा ह्यो कोण आसा ह्यो गांवांतल्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसली. मात पोलीस कित्याक एक्शन घेयना ह्या लोकांक प्रश्नचिन्ह आसलो. आनी ताका लागून पोलिसांचेर दबाव आयलो आनी पोलिसांनी एक सर्च मोहीम सुरू केल्ली. तेतूर तेंच्यांनी जे फॉरेन्सीक लॅब आसा फॉरेन्सीक टिमीक व्हरोन थंयचे तेंच्यांनी खुबशे नमुने सुद्दां घेतलेले की कोणी तांकां कितें मेळटा जाल्यार ते पळयताले. तशेंच तेंच्यांनी वाळपय पोलिसाचो पोलीस स्टेशनाचे जे PSI आसा प्रथमेश गांवस आनी तेंची टीम आसा हेंच्यांनी 1970 हांगातले जे हावजींग बोर्ड आसा थंयतल्या लोकांची चवकशी करपाक सुरवात केलेली. आनी चवकशी करता करता एका घरान जेन्ना पावले तेन्ना
तेन्ना नंदकुमार आपटे ह्यांच्या जे घरान जेन्ना पावले तेन्ना त्यांच्या घरान पोलिसांनी वचून चौकशी केली तेन्ना तांकां कितेंच मेळोना. मात जेन्ना त्या घरासून ते भायर सरताले तेन्ना तांकां एक गुदांव मेळ्ळो आनी ते लॉक आसलेले. आनी जेन्ना पोलिसांनी तांकां क्वेश्चन केलो की हे लॉक कित्याक केला आनी आमकां ओपन कर, तेन्ना तो मातसो खळबळ्ळो आनी तांकां पोलिसांक उत्तर दिवपाक तांकां तो मातसो फाटीफुडें करपाक लागलो. तेन्ना पोलिसांनी ते जबरदस्तीन तेजें दार उगडलें. तेन्ना तांकां एका ब्लू कलरच्या बॅरेलान ताका एक व्हडली एअर गन मेळ्ळी. ही जी पॅक आसलेली आनी ही जी एअर गन आसा ही प्रोफेशनली कोण तरी शूट करपा खातीर यूज करता आनी पोलिसांनी ती सद्या हस्तगत केलेली आसा. आनी जेन्ना तो नंदकुमार आपटे आसा हेच्या कडेन चौकशी केली तेन्ना त्यांनी कन्सेस केलेले आसा की जे दोनी फावटी जे गन शूटआउट जाल्ली आहा ही त्यांनी केलेली आसा. तेका लागून पोलिसांनी तेजेर 35/3 हाचेर गुन्हा नोंद केलेलो आसा. तशेंच ताका नोटीस जारी केलेली आसा की जो पर्यंत ह्या केसीचो केस सॉल्व जायना तो पर्यंत पोलिसांक तेंच्यांनी सहकार्य करपाची आनी जेन्ना जेन्ना ताका आपयता तेन्ना तेन्ना येवपाचें. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायतीची वेंचणूक जातली अशी घोषणा राज्य वेंचणूक आयुक्तान म्हायती दिवच्या पयलीं आप पक्षान 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर करून बाजी मारली. वेंचणुकेच्या घोषणे उपरांत आयतारा भाजपान 19 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली. ह्या फाटभुंयेर आतां आप मेकळेपणान एकलेच लढो दिवपाचें निश्चित जाला. पूण आतां मुखेल प्रश्न निर्माण जाला तो गोंयच्या महागठबंधनाची उमेदवारी वळेरी जाहीर केन्ना जातली पळयात. 20 डिसेंबराक जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक जातली अशी घोषणा राज्य वेंचणूक आयुक्तान म्हायती दिवच्या पयलीं आप पक्षान 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर करून बाजी मारली. वेंचणुकेच्या घोषणे उपरांत आयतारा भाजपान 19 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली. या फाटभुंयेर आतां आप मेकळेपणान अलायन्साचो तेंको नासतना ह्या वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवपाचें निश्चित जाला. त्या उपरांत प्रस्न येता तो भाजपा आनी मगो पक्षाच्या युतीचो. मगो पक्षाक भाजपान कांय सिटां राखीव दवरल्या ताची घोषणा आतां मगो पक्षानच करची पडटली. ह्या फावटी आतां सगळ्यात म्हत्वाचे म्हळ्यार विरोधी पक्ष फुडारी. तांच्यांनी धोल बडयत आपले प्रचार नेटान चलयल्या खरे पूण अजून मेरेन उमेदवारांची वळेरी मात जाहीर करूंक ना. अलायन्स आघाडी ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स अश्यो खुबश्यो गजाली विरोधकां मदीं शिजत आसा. काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान भाजपाच्या उमेदवारा उपरांत तांची वळेरी जाहीर करतले म्हणून सांगिल्ले. आतां भाजपान आपली वळेरी जाहीर केली पूण काँग्रेसीक म्हुर्त केन्ना हाजेर सगळ्यांचेच दोळे आसा. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी RGPची आघाडी जमा जाल्ल्यात आसा अशें तांचेच फुडारी सांगताले. पूण हाची खरी परिस्थिती कितें हें कोणाकच खबर ना. गोवा फॉरवर्डान आपली उमेदवारी जाहीर करूंक ना खरी पूण आपल्या उमेदवारांचो नेटान प्रचार करतना मुखार आयला. पूण आतां गोंयकारांक प्रस्न सतायता तो आनी कितलो तेंप सगळेच जाण ढोपरांक भाशींक बांदून रावल्या खरे पूण न्हवरो कोण हे मात कोणाकच खबर ना. स्वता गोवा फॉरवर्ड RGP काँग्रेस पार्टीन अलायन्साच्या माध्यमांतल्यान लेगीत हाची घोषणा दिवंक ना. ही कसली चाल, हे कसले नवे खतखते. मजगती सत्तेत आशिल्ली भाजपा विरोधी पक्षाच्या सदांच एक पावल फुडें आसता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. विरोधी पक्ष दर खेपे फाटीं कशे पडटा हो एक मुखेल प्रस्न. हे सगळे कोणाची तरी वाट पळयता. वेंचणूक जाहीर जाली तरी अशें कित्याक? भाजपानय उमेदवार जाहीर केले. विरोधी आनी कितले दीस धुकलपाचे राजकारण खेळटले. फाल्यां सावन उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक सुरवात जातली. आतां ह्या सगळ्या फाटभुंयेर भाजपाक टक्कर दिवपाक विरोधी पक्ष फुडारी कितले यशस्वी थारतले. गोंयकारा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी एकठांय आयले आसले तरी पूण प्रत्यक्षात मनांतल्यान ते एकठांय ना हे सदांच दिसून आयला. तांची ही काळजाच्या खोलायेन नाशिल्ली एकी भाजपाक हारायतली. विरोधी पक्ष प्रिलिम्साकच हारता जाल्यार फायनल परीक्षेत कितें करतली? बॅटिंग कशी जातली? काय फकत विरोधी पक्ष बॉलिंगूच करीत रावतले? आताच अशें जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेत कितें? आतां वेळ मेळटा विरोधकांक लोकांची मनां जिखून मतां मेळोवपाचे. तेन्ना अशें जाल्यार हे महागठबंधन फकत कोणाक आनी कित्याक? भाजपान आयतारा पयल्या टप्प्यातली जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक वळेरी जाहीर केल्या खरी पूण तांच्या भितर लेगीत हेर मतदारसंघा खातीर बरीच घुसपागोंदळ आनी खर सर्त चल्ल्या तशेंच पक्षाचेरय ताण लेगीत आसा. आतां ह्या वेंचणुकेची मुखेल सुत्रां भाजपाचो गोंयचो अध्यक्ष दामू नायका कडेन आसा. ताच्या नेतृत्वा खाला जावपी ही पयलीच वेंचणूक. ह्याच वेंचणुकेंतल्यान दामूची खरी परीक्षा सुरू जाता. अध्यक्ष दामूक सगळ्या फुडाऱ्यांक एकठांय घेवन मुखार व्हरपाचे सध्या व्हडले काम आसा.
आता भाजपाच्याच ह्याच निकालाचेर फुडें येवपी वेंचणुकेचो लेगीत भार कसो कितें आसतलो हाची म्हायती मेळटली. भाजपाची वळेरी जाहीर जाल्ल्यान आतांच बोवाळ सुरू जाला. भाजपान कुर्टी खांडेपार आपलो उमेदवार जाहीर केल्ल्यान मोगोवपाक बेजार जाल्यात. आदीं सावन कुर्टी खांडेपार वाठारांत मोगोवपाचोच बालोकिल्लो आशिल्लो, पूण आतां भाजपाच्या ह्या पावलाचेर मोगोवपान स्वतंत्र वेंचणूक लडोवपाची तयारी दाखयल्या. आतां प्रस्न उपरासता तो आमदार रेजिनाल्ड आंतोनियो चंद्रकांत शेटये हांचे कितें जातले हें पळय सारकें आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आहा की इंडिपेंडंट सीट घालून आमी जिखयतले. आमच्या मोगोचेर प्रेम आहा. आमी म्हाशे देवी कडेन सांगता की आमकां मोगोचेर मनांतल्यान प्रेम आहा आनी ते प्रेम आमच्या मोगोचेर वचपाक जावपा जायना. आमी MG म्हणटा ती वाडपा जाय, पण आतां काही कारणामुळे आमकां सीट मेळुना ते युतीचे. ते कित्याक ताचेर हांव कांय उलोवंक शकना, पण म्हाका पूर्ण खात्री आहा की मोगोचे निश्ठावान कार्यकर्ते इन्क्लुडींग म्हाजे लिडर म्हज्या बरोबर मनकरणांतल्यान आसतले. आमी आमचे STचो कॅन्डिडेट फोंड्यां दवरतले आनी कुट्टी खांडेपार पंचायत आमी जिखोवन हाडटले. आमी ह्या BJPच्या राजकारणाक भिवून वचपाचें ना. BJPक जर दिसता आसत की बाबा ते खंयी प्रेशर घालतले आनी कोणाकूय सोबयतले पळय फाटल्यान देवी आहा आनी ती देवी भाटीकारा बरोबर आहा, कळ्ळें. जिखिल्ले सीट दिले म्हणून बाय इलेक्शन आमी भिना, आमी इंडिपेंडंट वतले, पण जिखिल्ले सीट BJPक कित्याक दिले तेजें म्हाका दुख्ख. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा.